नमस्कार, स्वाद आस्वाद चायच्या भागान आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक मनापासून येवकार. शिवराक जेवण करचें असले की खंयचो पदार्थ करचो हो प्रश्न सगळ्यांकूच पडटा. प्रत्येक दिसा कितें ना कितें नवीन करचें ही इच्छा सगळ्यांकूच आसता. म्हणूनच आज तुमकां आमी कांय शिवराक पदार्थ शिकोवपाक आयला पेड्या हांगासर. पेड्या हांगासर आशिल्ल्या सत्तादर कॉम्प्लेक्सान आमची आयची गेस्ट रावता. मेळुया आमच्या आयच्या गेस्टाक आनी शिकुया आमचे आयचे दोन पदार्थ. आमची आयची गेस्ट अनिता झाकणे घरातल्यानूच जेवणाचे ऑर्डर्स घेता. खूपशा स्पर्धेंनी ती भाग घेता. तसेच टिफिन सर्व्हिसेस प्रोवाइड करता. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. मी अनिता झाकणे, हे माझे मिस्टर नानासाहेब झाकणे, ही माझी मोठी मुलगी रेश्मा झाकणे, ही छोटी नम्रिता झाकणे आणि आम्ही 30 वर्षापासून गोव्यातच आहोत. महाराष्ट्रातून आलो पण गोवन कसे झालं ते समजलंच नाही. आता आम्ही प्रॉपर गोवन आहोत. ओके, सो आयचे जे तुम्ही डिशेस दाखयतले ते महाराष्ट्रीयन की गोवन? आजचे चढ करून लोकांना तर हॉटेलचे डिशेस आवडतात म्हणून मातशे आता हे शाही गोबी म्हणून हे असं. ओके, सो तुमच्या घरात कितें चडशें व्हेज की नॉन व्हेज नॉन व्हेज दोन्ही. ओके, सो अनिता बरोबर आमच्या आयच्यो रेसिपीज करपाक वचुया आमी किचनान आनी करुया आयच्यो रेसिपीज. हे आमच्या तर्फे तुमकां छोटेशे गिफ्ट. थँक्यू. अनिता बरोबर आमी करतली आमच्या आयचे दोन रेसिपीज. आणि अनितान ऑलरेडी सांगला की आयचे जे रेसिपीज आसा त्यो महाराष्ट्रीयन पद्दतीच्यो आसा, पण ते कसल्यो त्यो तेजे कडल्यान जाणून घेवया. अनिता आयचे दोन रेसिपीज शिकयतले आमकां, त्यो तुवें सांगला महाराष्ट्रीयन. खंयच्यो त्यो? एक असं शाही गोबी म्हणून ग्रेव्ही. शाही गोबी. ओके, ती ग्रेव्ही बरोबर. ग्रेव्ही. आणि सेकंड ती आम्ही फुलका जिरा राईस बरोबर खाऊ शकता. आणि सेकंड असा ती पारंपरिक असा ह्याचे घारगे. घारगे. लाल भोपळ्याचे घारगे. सो सगळ्यांत पयलीं आमी कितें पळयतलें आतां? हा शाही गोबीची. शाही गोबी करपाक आमकां कितें साहित्य लागता तें पळोवया. हे असा पहिली गरम मसालो, हे लाल मिरची पावडर, हे असा दही, हे असा मीठ, हे हळद पावडर, हे काजू, या आलं लसूण पेस्ट असा, कोथमीर असा, हे साखर, हे धना जिरा पावडर, ही कसुरी मेथी, हे तेल, हे तूप असा आणि ही गोबी. आणि हे वाटप आमकां लागतले 2 मिडियम साईज कांदे असा, 2 टमाट, 4-5 पाकळ्यो लसणीचे, 4 मिडियम साईज कुडके आले आणि कोथमीर. ओके, सो सगळें हें जालें साहित्य आमकां शाही गोबी करपाचें. आणि नांवूच शाही आशिल्ल्या कारणान आमी सगळें घेतला, ते काजू बी तशें घेतला. शाही म्हणल्या कारणान आमी चडशे तेजेच यूज करता. सो सगळ्यांत पयलीं आमकां कितें करपाक जाय आतां? सगळ्यांत पयलीं आमी हे करूया, हेका मातशें मॅरिनेट करून दवरुया. हां, मॅरिनेट करपा खातीर आमी 2 चमचे दही घालुया. ओके, फक्त 2च चमचे पुरो? हो, 2च चमचे पुरो. मॅरिनेट करपाक जाय. मागीर ते आणि फ्लावरचे आमी कुडके घेतला, ते खूपच घेतला, अशेंच मोठेच घेवपाक? हो, ते मातशे चिकन वचून खावपाक बरें दिसता. ओके. फ्राय केले का बरें दिसता ते. पण आमी हे बॉयल करून बी काय घेवंक ना न्ही? अशेंच ना, मिठाच्या उदकान घालून पयलीं बॉयल केला. ओके, सो फ्लावर आमी घेतला, तो बॉयल करून घेतला, तातूंत आमी मीठ घालून बॉयल केला. हो. आणि आता एका दही लायला. ओके, नेक्स्ट? हो. मागीर हे आले लसूण आणि कोथमिरीची पेस्ट आसा. आले लसूण आणि कोथमीर. मिरची ना? मिरची ना. ही एक 2 चमचे. आणि हातून मातशी टेस्ट खातीर 1 चमचो लाल मिरची पावडर घालुया. इल्लो हळदी पिठो आणि हे असो गरम मसालो, कित्याक हेकाय मातशी टेस्ट येतली. आणि ग्रेवीन घातल्यार ग्रेवीकय मातशी टेस्ट. जेन्ना आमी फ्लावर खाता ते फ्लावरूय आमकां बेश्टे बरें चड हां, टेस्टी लागतली. हो. आणि हे असं धना जिरा पावडर मिक्स करून घेतलं. असे लावून दवरूया. हेका हे मॅरिनेट जातले 10-15 मिनटं तरी दवरूंक जाय अशें. हो, 10-15 मिनटं दवरले पुरो. सो फ्लावर मॅरिनेट जाता म्हणसर आमी नेक्स्ट स्टेप घेतली. सो नेक्स्ट स्टेप कितें? आमची नेक्स्ट स्टेप आसा, हे वाटप आमकां फ्राय करून घेवून जाय. कांदो, टमाट आणि हे आले लसणीचे. हातून 4 चमचे तेल घातलेले आसा. ओके. आणि आमकां हे आमी कांदो, टमॅटो, आले लसूण आणि कोथमीर हे आमकां फ्राय करता. ओके, सो आमी हे फ्लावर घेवन करता, तेच्या वाट्याचे आमकां आनी कितें घेवन करूं शकता? हो, करू शकता आमी. आता पनीर करू शकता ह्याच रेसिपीचे तुम्ही. नॉन व्हेजन जाल्यार? नॉन व्हेज जाल्यार चिकन करू शकता. हो, चिकन करू शकता. सो सगळ्या एक ऑप्शन आसा. ऑप्शन आसा. फ्लावर. हो, फ्लावर मुद्दाम घेतलं की फ्लावर खाऊन कोण असे पळयना न्ही, म्हणून फ्लावर घेतला. वेगळे चड करून आमी भाजीच करताले फक्त फ्लावरची, म्हणून हे जर मातशें वेगळे. आता हेका आमी क्वॉन्टिटी कशी घेवपाक जाय? सपोज आमी 1 फ्लावर हो घेतला जाल्यार कांदे आनी टमाटे कितले घालपाक जाय? कांदे मिडियम साईजचे आसा जाल्यार 3 कांदे, 2 टमाट. हो. आणि ग्रेव्ही ती काजू बी भाजून घालता म्हणून ती ग्रेव्ही थिकनेस येता तेका. सो आताच घालपाक जाय आमकां? आता पहिले आमी काजू भाजूया.
ओके सो एक 10 सुमार आमी काजू घातला. सो वाटना आमकां हे काजू हितूनच वांटून घेवपाक हो पयलीं आमी काजू लसूण आनी आले वांटून घेतली बारीक आनी मागीर हे घातली कित्याक काजूची मागीर पेस्ट बारीक जावची ना म्हणून. सो काजू आमी मातशे ब्राऊन प्लेसर भाजून घेतला. काजू ब्राऊन असं भाजून घेतला. मागीर तेतूनच आमी हे लसूण पाकळी घातला. आले घालूया. आलेही मातशे फ्राय करूया. आता आमचे काजू आणि आले लसूण फ्राय झाले आसा. ओके आता नेक्स्ट आमी कांदो घालूया. त्या ग्रेवीक मातशे कांदो चड जाय कित्याक आमी सोय बी यूज करिना म्हणून कांदो चड जाय. थिकनेसा खातीर काजू घातला. थिकनेस आनी तेच्या बरें काजवाची शाही म्हटले की काजू जाय. आता ही रेसिपी तुम्ही स्वतःची तुमची काय खंयच्यान शिकल्या? अशी ओनच हो पळोवन आयकोन बी जातात. वेगवेगळे पदार्थ तुमकां करपाची आवड आसा म्हणून हां थोडेशे मातशे आपले ट्राय करून सो आता आमी उबो चिरलेलो कांदो हो बरो आमी तळसून घेतली. कांद्यार इल्लें मीठ घातलें तर बेगीन फ्राय जाता. इल्लेशें मीठ घालुया आमी. आता आमी कांदो ह्यासाठी फ्राय जायसर ह्या सायडीन आमी तेल घालून गोबी फ्राय करूया. ओके सो ह्या सायडीन आमी हांगा कांदो भाजून घेता म्हणसर हांगासर हांव अनिताक फ्लावर भाजपाक हेल्प करता. सो आमी हितून तेल घातलें. पुरो तेल हो पुरो अशें शॅलो ओके आनी तेल मातशें तापलें काय ना आमी हितून जे आमी मॅरिनेट केल्ले फ्लावर आसा ते आमी घालतली. म्हाका दिसता कोणाक सपोज ड्राय खावपाक जाय ते अशें फ्राय करून खावं शकता. हो बरें लागता. सो मातशें तेल तापलें काय ना आमी हे फ्लावर फ्राय करून घेतली. ओके सो जे मोठे पीस आसा ते पयलीं घालतली आनी तेजे उपरांत आमी बारीक पीसीस घालतली. सो तुमच्या बरोबर हांवूय अनिता बरोबर ही रेसिपी शिकता. सो हे धापून दवरपाक जाय आमकां? ना हे फ्राय जावंक जाय. फ्राय जाल्यार एक स्मोक बरो येता. मातशें ते कायलेटेन आमी वयर सकयल करूया तेणे करूया. स्लोली आमी हे करूया फ्राय करूया. कांदो आमचो फ्राय जायत आयला. कांदो फ्राय जाले की त्याच्या वयर आमकां टोमॅटो घालपाचो आसा. ग्रेवी बरी जाता. तिका आमी दही बी लायलेली आसा म्हणून मातशें फ्राय जाल्लें स्मोक बरो येता. टोमॅटो घालुया. परत आमकां टोमॅटो घालून 5 मिनटां फ्राय करूंक जाय कित्याक टोमॅटो तेतूनच हे जाता. ओके सो तुम्ही हांगासर घरा कडल्यानच तुम्ही बिझनेस स्टार्ट केला. तुम्ही ऑर्डर्स घेतात टिफिनच्यो. सो तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसता? रिस्पॉन्स म्हणजे कितें जालें पयलीं फ्रेंडशीप जाता कित्याक आमी वळखीत हे कशें जालां पळय खावून ते कशें जालां अशें आमकां संवय आसलेली. हे म्हाजी फ्रेंड आसा उत्तरा तांकां आमी एकमेकाक हे करतले शेअर करतले हे खावून ओके मागीर तांच्यांनी म्हणपाक लागलें की तुजी बिर्याणी बरी जाता जावं तुजी ग्रेवी बरी जाता तूं आमकां चड कर अशें म्हणटा म्हणटा तेणी सांगलें तूं ऑर्डर कित्याक घेयना. ओके चल बरें आसा नाजाल्यार तरी आमकां तरी करियर करपाक अशें कांयच ना न्ही मिडल हे आसा आमी म्हणून म्हटलें चान्स आसा तर करून पळोवया. आनी म्हणटा म्हणटा आतां लोकांक आवडूंक लागली. आणि कसं रेसिपीजांक चड तुमचे डिमांड आसता? ऑर्डर्स चडशे चड हे आसा बिर्याणी आनी चिकन शाकोती मशरूम शाकोती अशें आनी पुलाव बी. मिनिमम हांव 50-60 लोकांची ऑर्डर घेवन घरा कडेन म्हाका सगळें हेल्प करतात आनी करूं शकता. ओके म्हाका तशें कितल्योश्योच गृहिणी आसा ज्यो आपल्या किचनांतल्यानूच बिझनस स्टार्ट केला आणि तांकां रिस्पॉन्सूय बरो येता आनी ती म्हणटा तशी करियर करून भायर वचच्या पेक्षा घरातल्या किचनानूच तुमी कितें तरी करूं शकता. घरांचो सपोर्ट बरो आसलेलो म्हणूनय झालें तें. आणि सगळीच हेल्प करतात. चलयो हजबंड सगळे हेल्प करतात. एक टायम असो आयलो की कोविडाक लागून लोकांक टिफीन मेळना भायर हॉटेल बी बंद जाले आनी तेंच्यांनी म्हाका विचारलें तूं टिफीन दिवं शकता. म्हाकाय तांकां ना म्हणपाक बरें दिसना. जॉब करणारे आसलेले जावं तेंची फॅमिली हांगा नासलेली तेय करून पळयले. दिसाच्या एक 20-25 टिफिनय लोकांक दिले. शीत कडी जावं भाजी चपाती अशें दिलें आनी म्हाका मात्र कॉन्फिडन्स आयलो की सपोज भविश्यान आपणाक कितें प्रॉब्लेम आयलो ते आपूण स्टेबल आसा. म्हाका दिसता खूब जाणां कितें आसा तांकांय मनान आसतलें की आपूण कितें तरी करून करपाक जाय
आणि अनिता त्यांच्या खातीर एक बेस्ट इन्स्पिरेशन आसा. तुम्ही घरातल्याच किचनांतल्यान तुम्ही तुमचे करियर घडोवन हाडूंक शकता. स्वादा खातीर ह्याच्यामध्ये ती कोथमीर घालूया. सो हांगासर आमी पळयलां की आमी हितून सोय म्हणल्यार घालूंक ना. हेजी ग्रेवी जी आमी करतली ती कांदो आनी टमाटाची. आणि काजू. गॅस आम्ही बंद करूया. आता इथून लाल मिरची पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर आणि आमका जशी तिखट जाय कमी जाय जास्त आम्ही करू शकता. गरम मसालो 1 चमचो गरम मसालो, इल्लो हळदी पिठो, धना जिरा पावडर. सो वाटण करताना हे मसाले आमकां त्यातूनच घालपाचे, टेस्ट त्यातून बरे येतात. आणि साखर इल्ली सगळे वाटपाक. दही दही घालपाक हो, जाय. ग्रेवीक मातशें दही जाय. वाटणानूच घालपाक. हो वाटपाक जाय. तितूनच मिक्स करूया बरें. परत भाजून घेवपाक ना ते आता हितून गरम जातले. आता आमी पयलीं काजू आनी आले लसूण बारीक वाटून ओके. घेवया. सो वाटताना पयलीं आमकां हे आले वाट- लसूण आनी हो. काजू बी वाटपाक जाय. आनी ताच्या वयर मागीर त्याच्यावर हे कांदो. ही आमची गोबीची शाही गोबीची ग्रेवी तयार रेडी आसा. पयलीं आमी काजू आले लसूण पेस्ट करून घेतला, इल्लें उदक घातला आनी मागीर ते वाटप घातला. आता हितून आमी इल्लें तेल घालूया. शाही आणि वाटण आमी एकदम खूपच बारीकच करून घेवपाचें. हो. तेल तापला, इल्लेशें लाल तिखट घालुया. तेलाचेरूच घालपाचें. हो, तेलात कित्याक घालपाचें मातशें तरी येता, कलर बरो येता म्हणून तेलान घालपाचें. ओके. ते हो ते गरम झाले का इल्लेशें उदक घालपाचें. उदक घातले का ते तरीचे तेल वयर येता आणि कलर मातसो बरो येता. ओके. सो म्हाका दिसता आमच्या पळोवप्यां खातीर ही एक बरी टीप आसा की तेलाचेरूच आमी जेन्ना मिरची पावडर घालता तेलाचेरूच घालपाचो आणि कित्याक ताका लागून मातसो रंगूय बरो येता. आमी म्हणटा न्ही हॉटेलान बी तरी कित्याक रेड कशें दिसता तेंचे, आमची ग्रेवी कित्याक धवी दिसता. ओके. ते सो अशें हे सिक्रेट. हो. तुवें भरपूर रिसर्च केला दिसता हेजेर. हो, म्हाका खूप आवड आसा कुकिंगची. हांगा आमी पळोवंक शकता की हो. तेलाचे वयर तो मसालो येयला आणि एकदम कलरूय बरो उठून आयला. कलर बरो येयला. नाही खाता खाता आमी चिंतता न्ही हेंची ग्रेवी अशी कशी जाता, आमची हॉटेलांतली कशी बरी, आमची कित्याक बरी जायना, हे अशें कित्याक. ते आमकां ट्राय करून करून आमी शिकता. 2 मिनटां धांपून दवरुया. बरी ग्रेवी मातशी बॉयल जातली. सो तेलाचेर ही ग्रेवी परत आमकां शिजोवन हो, शिजोवन घेवपाची. स्वाद येवपा खातीर मातशी शिजोवन घेवया. कितले वेळ सुमारे घेवपाक जाय? 2 मिनटां. 2च मिनटां. 2च ग्रेवी रेडी झाली आसा. आता हातून आमी आमचे फ्लावर घालूया. फ्लावर आमी जे पयलीं बॉयल केल्ले, मॅरिनेट केल्ले आनी ते परत फ्राय करून घेतले ते आतां हितून घालतली. ते आमी आतां ग्रेवीन घालूया. आनी हे घातले उपरांत आमकां चड ते करपाची गरज ना. अशेंच घालून आमी 5 मिनटां दवरुया. तातूंत तो स्वाद ग्रेवीचो वयतलो आनी टेस्ट येतली. कित्याक पयलीं बॉयल केल्लो आसा म्हणून 5 मिनटान जातले. चड टायम लागतो. सो ओवरऑल ही रेसिपी करपाक आमकां दिसता अरावंड 20 ते 20-25 मिनटां. सो आपल्या आवडी प्रमाणे तुमकां हो. ग्रेवी थीक जाय थीक दवरपाची हो. नाल्यार पातळ जाल्यार रोटी बरोबर फुलक्या बरोबर तुमी खाता जाल्यार मातशें थीक दवरा. जिरा रायस बी आसा जाल्यार इल्लें उदक घालूं शकता. उदक घालून स्लो दवरया. आनी शाही म्हटलें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. राजस्थान बी ताका एक तेंची एक हे आसा रेसिपी स्मोक दितात. स्मोक म्हणजे तुमकां खबर आसतलच. आमी आतां एका स्मोक दिवया. मातशें 5 मिनटां धांपून दवरया स्लो गॅस करून. आनी ती कसुरी मेथी घालुया. कसुरी मेथी घातल्यार स्वाद येता. शाही म्हटलें की कसुरी मेथी हेका हे आसा कोळसो म्हणटा हेका. रेडीमेड मेळटा आतां. आमी हे करूया शेगडी दवरुया. 5 मिनट 1 मिनीट ताका हे करूया. सो हे जो कोळसो आसा तो आमकां स्पेशली हेजे खातीरूच हां, हेच्या खातीरच मेळटा. हो आमी बिर्याणी काही स्मोक दिताना यूज करूं शकता. खंयची ग्रेवी आसा चडशी अशी शाही ग्रेवी म्हणटा न्ही ताका आमी स्मोक. पयलीं आमचे पारंपारीक चुलीचे कोळशे आसतलेच पण हे आतां मातशे वेगळे आसा. हे अशें आमी घालून दवरुया.
भाजले होईल त्याच्यात. तूप घातलं का बरं धुवर येतं आणि तुपाचा तो स्मोक येतो. स्मोक आलं का पटकन ढापून द्यायचं. गॅस चालू करून हे करपाची की बंद? ना आता बंद करतात. तो बंद करून ते 2 मिनटं So, जाऊ. हो लास्ट पार्ट आम्ही स्मोक देतो. हो लास्ट पार्ट स्मोक. ते किती वेळ दवरपाचें आमकां तें? आम्ही जेवणाच्या पहिले काढू शकता. मध्ये दवरले जातात. ही आमची ग्रेव्ही रेडी असा. सो आमकां स्मोकी इफेक्ट ऑलरेडी दिला हांगासर. बट डेफिनेटली ही रेस्टॉरंट स्टायलचे तुमकां हेजे टच खूब येतलो. सो आमची शाही गोबी रायट, शाही गोबी आमची रेडी आसा आणि ही कशी केली तिची साहित्य आणि कृती परत एक फावटी पळयात हाचो रिकॅप. शाही गोबी, साहित्य गरम मसाला, मिरसांगेचो पिठो, दही, मीठ, हळद, काजू बियो, आले लसूण कोथमीरची पेस्ट, धना जिरा पावडर, कस्तुरी मेथी, तेल, तूप, गोबी, उबो चिरलेलो कांदो, टमाट, लसूण, आले आनी कोथमीर. सगळ्यांत पयलीं उकडलेले गोबी मॅरिनेट करपाचे. आले लसूण कोथमीर पेस्ट घालपाची. मीठ, हळद, मिरसांगेचो पिठो, गरम मसालो, धना जिरा पिठो सगळें लावून बरें मॅरिनेट करपाचे. कायलीन इल्लें तेल घालून काजू बियो, आले लसूण फ्राय करपाचे. हे काडून घेवपाचे. तेलार आतां कांदो, टमाट, कोथमीर भाजून घेवपाची. तातूंत गरम मसालो, हळद, मिरसांगेचो पिठो, धना जिरा पिठो, साखर, दही घालून वाटण तयार करपाचे. मॅरिनेट केल्ले फ्लावरचे कुडके बरे तळसून घेवपाचे. आतां आयदनान तेल घालपाचें. ताजेर मिरसांगेचो पिठो घालपाचो. इल्लें उदक घालपाचें. ताजेर वाटण घालून बरें फ्राय करून घेवपाचें. ह्या वाटणान फ्राय केल्ले फ्लावर घालपाचे. इल्लें उदक घालपाचें आनी शेवटाक कस्तुरी मेथी घालपाची आनी स्मोक दिवपाचो. आयची रेसिपी शाही गोबी. हेजे उपरांत आयची दुसरी रेसिपी आसा दुदीचे घारगे. दुधी लाल दुधी भोपळ्याचे घारगे. सो हेका आमकां कितें साहित्य लागता तें पळोवया. सांगा कितें ही लागता आमची तें. एक पारंपरीक डिश आसा. माझी आई आजी पासून हेंच्यांनी केल्ली आसा. ते लाल दुधी आसा, आमी दुधी भोपळा म्हणटा आणि कोणी दुधी म्हणटात. ही एक दुदयाची शीर आसा आणि हे गव्हाचे पीठ, हे तांदळाचे पीठ, हे आसा गोड, हे तूप, ही खसखस आणि हे तेल आसा. ओके. सो हांगासर तुमी दुदी किसोवन घेतला. तो कितें केला? दुधी पयलीं किसून घेतला आणि तूप तापयलें. 2 चमचे तूप घातलं, गावठी तूप. गावठी तुपान दुधी बरो परतून घेतला. दुधी परतल्या उपरांत हे गोड घातले तातून आणि गोड घालून परत मातसो शिजवून घेतला दुधी. ओके. सो आमी हे दुदीची पयलींच आमी फ्राय करून घेतला. हो. सो नेक्स्ट स्टेप आमकां कितें करपाक जाय आतां? नेक्स्ट स्टेप आता हे सगळे थंड जायचे, थंड असूंक जाय न्ही ते, म्हणून ते पहिले आमी हेतून काढून घेऊया. पण दुदी जेन्ना तळशी तेन्ना उदक सुट्टा न्ही. सो ते सुकेपर्यंत आमकां हे करपाक जाय. गोड आणि दुधी ते सुकेपर्यंत तळसूंक जाय. सुकले का मध्ये थंड झाल्या उपरांत आम्ही हे असे काढून घेऊया. आणि त्यातून आम्ही 1 वाटी गव्हाचे पीठ, म्हणजे 1 वाटी भोपळ्याक 1 वाटी गव्हाचे पीठ. आणि हे तांदळाचे पीठ आसा. तांदळाच्या पिठाने मातशे कडक आणि कुरकुरीत जातं, मऊ जायला. हे कितले घालपाचे? म्हणजे प्रमाण कसं असतं याचं? अर्धे वाटी. म्हणजे 1 वाटी गव्हाचे पीठ जाल्यार अर्धे वाटी तांदळाचे पीठ. आम्ही बरं मिक्स करून घेऊया. आम्ही जसे पीठ मळटर असे पीठ मळून घेऊन जाय. पण आता हे आम्ही घारगे करता ते दुधीचेच करपाचे की आणि कितें कसली भाजी करपाची? घारगे आम्ही गाजराचे करू शकता. जावं आमच्या गोव्यान काकडीचे करता. ओके. तवसळीचे करतात. आपणाक जाय ते म्हणजे विटॅमिन वचूंक जाय म्हणून आम्ही ते एक पारंपरिक अशें पद्धतीने म्हणटात की भोपळ्यान विटामीन ए आसता आणि इम्युनिटी बूस्ट करपाकूय भोपळो खूप फायदो आसा भोपळ्याचो. आणि कोणाक वेट लूज करपाक जाय जाल्यारूय भोपळो खूप गरजेचो आसता. स्पेशली भोपळ्याचे ज्यूस सुद्दां पियत जाल्यार वेट लॉसाक खूप फायदो जाता. हां. आणि भुरगीं भाजी खावंक पळयनात म्हणून अशें केलें जाल्यार. आणि ह्याची एक पारंपरीक हे आसा की पयलीं लोक वारीक बी पंढरपूरचे वयतलीं तेन्ना हे करून व्हरतले. हे घेवन वरतले. घेऊन ते 8-8 दीस हे खराब जायना. हे लोक आपल्या भुकेक हे खाऊन म्हणजे जर आम्ही हे केले जाल्यार 8 दीस पर्यंत हे उरतात. कित्याक उदक नाच न्ही, हे सगळे त्यातून शिजलेले हे आता हितून आमी उदक घालचे ना? ना, उदक बिलकुल नसता हेतून. जितले ते पातळ असता त्यातल्या हेतूनच आमकां हे पीठ घालून नरम करपाचें आसा. सो त्याच्या खातीर आमी कितें केल्लें आसा, आमकां हे मातशें 1 वर भिजोवंक जाय म्हणून आमी पयलीं बेटर करून दवरलें आसा. हे आमी अशें 1 वर दवरतली करून. ओके. सो हे मळून आमकां 1 वर दवरपाक जाय. मातशें उदक सुट्टा आणि परत आमकां मळपाक ते इजी जाता. इजी जाता. आतां आमी तुमकां दाखयता पयलीं हांवें कशें करून दवरलें आसा ते.
सो हाली घारगे खूप लोकांनी आयकले आसतले. एका चॅनलाचेर मराठी सिरियल आसा तेतून घारगे खूप फेमस जाल्ले आसा आनी खूब जाणांक दिसता आसतले घारगे कशें करप. सो हे बेस्ट तरेन आमी आतां हांगासर कशें करपाचें तें पळयतात आनी टिप्सूय भरपूर सांगले आनी कशें करप तें. का प्रमाण हे एक्झॅक्ट आसपाक जाय न्ही. सो कित्याक एक वाटी जर आमी तांदळाचे एक वाटी गव्हाचें पीठ घेतलें जाल्यार अर्द वाटीच तांदळाचें पीठ आनी एक वाटी भोपळ्याचें पीठ. हो म्हणजे मळून झालेले सो उदक घालनासतना हांगासर बऱ्यापैकी बऱ्यापैकी मळून झालेले आसा. एक वर तरी दवरूंक जाय. आमच्याकडे तितलो टायम ना म्हणून आमी पयलीं रेडी करून दवरलेले आसा. हे अशें आसता. सो इतलें सॉफ्ट जाता हे. हो मागीर ते भिजले का सॉफ्ट जाता. ह्या सायडीन आमी तेल तापत दवरलेलें आसा आनी गोळे करून घेवया. गुळये मातशे मिडियम करपाचे आनी घारगे म्हणजे मातशे जाडच असतात ते खूप पातळ नसता कित्याक ते नरम उरूंक जाय म्हणून. आता ही जी तुम्ही सगळी रेसिपीज करत तुम्ही चलयांक शिकयला की ना तांकां करपाक येता की ना. हो तांकां येता तांकां आवड आसा. ते जोंधळ्याचे भाकरी पासून ते कांदा पोहे चिकन पासून करता. सगळे करता. हांव खंय तरी गेले जाल्यार 4 दीस टेन्शन ना. ओके. आमच्या घरान रांदपाची सगळ्यांक आवड आसा. माझे मिस्टर हे बऱ्यापैकी कूक आसा. सिल्की अशे हे करून घेवपाचे. चड एका जोर लावपाची गरज ना. हलके हितून हलक्या हो. एकदम खसखस लावून बरी खसखस वयर खसखस लावपाची. ते बरी दिसल्यार बरें दिसता. आणि हे तुम्ही तुपावरही करू शकता. जायनाला पिठावरही करू शकता. थोड्यांक तुपावर करून जायना म्हणून पिठावर करतात. तसे करू शकता. पण आमकां हे तेलात फ्राय करपाक जाय की तुपान सुद्दां फ्राय केलें. तुपान केल्यार चड टेस्टी लागता. तेलान तुपान कशेंय करू शकता. तेल तापलेले आसा आमचे फ्राय करून घेवया. आमचे घारगे हांगा रेडी आसात आनी खरें सांगू म्हळ्यार वास जो येता तो भोपळ्याचो आनी फ्राय केल्या गोडाचो तो खरेंच खूप सुंदर असो वास आसा आनी एकदम टेम्पटींग कशें दिसता. आनी तुमी प्रोसिजर पळयलो करपाक सामके सोंपे अशे हे घारगे. सो तुमी डेफिनेटली हे करून पळयात आनी पळयात हाजो रिकॅप. दुदीचे घारगे. साहित्य: दुदी, गव्हाचे पीठ 1 वाटी, अर्द वाटी तांदळाचे पीठ, खसखस, गोड आणि तूप. सगळ्यांत पयलीं दुदीचो किस करून घेवपाचो. हो किस गोड घालून बरो तळसून घेवपाचो. हे मिश्रण थंड करून तातूंत गव्हाचे पीठ, तांदळाचे पीठ बरें मिक्स करपाचे आनी मळून घेवपाचे. 1 वरा खातीर हे दवरपाचे. ह्या पिठाच्यो ल्हान ल्हान पुरयो लाटून घेवपाच्यो. त्या पुरयांक खसखस लावपाचो आनी डीप फ्राय करून घेवपाचे. रुचीक अशे घारगे तयार. आयचे आमचे दोन्ही रेसिपीज रेडी आसा आनी आमचे बरोबर अनिताचे हजबंड आसा जे हे रेसिपीज टेस्ट करून सांगतले की आज कितें तांकां स्पेशल दिसला रेसिपीन कितें तरी बदल जाला बी जाल्यार आनी तांचे बरोबर हांवूय टेस्ट करतले. सो प्लीज सर्व कर. सो आजची रेसिपी टेस्टी आणि चड टेस्टी जातली कित्याक तुमी आमगेर आयला म्हणून. माझे खूप दिसाचे स्वप्न असलेले आणि आवाज खरें खूप खुश आसा. कारण अशें म्हणटात की तेन्ना कोण खूश आसता आनी जेवण करता आनी जेवण आनीक टेस्टी जाता. चड टेस्टी जाता खरें. सो शाही गोबी बरोबर हांगासर आमकां फुलके तेणें सर्व केला. सो तुमी हाज्या बरोबर ब्रेड किंवा चपाती तुमकां तुमच्या आवडी प्रमाणे खावं शकता. आनी ग्रेवी जर तुमी आनीक पातळ करी जाल्यार तुमी रायस बरोबर खावं शकता. स्पेशली जिरा रायस बरोबर. ओके. सो तुमी पयलीं टेस्ट करून सांगा की आज कितें डिफरंट दिसला आनी कशी आसा रेसिपी हेची. ना तांकां सांगचेच पडटलें न्ही बरें आसा म्हणून. तुमी टेस्ट करा. ना मे बी ऑन कॅमेरा कितें तरी चेंजीस आसा जाल्यार सांगू शकतात न्ही ते. केन्ना केन्ना डॅरिंग जायना सांगपाक न्ही हरशी. आयज तुमचो सपोर्ट आसा आमचो. मराठी सांगितलं तर दररोज खातो त्याच्यापेक्षा आज काहीतरी त्याच्यामध्ये आणखी वेगळंच काहीतरी. आणि घारगे खाऊन आता तुम्ही टेस्ट करा. हे घारगे तुम्ही ब्रेकफास्टाक चहा बरोबर बी खाऊ शकता. सो आमकां सुद्दां टेन्शन आसता की वेज आसले तेन्ना खंयचो प्रकार करपाचो कितें तरी करपाचें. तातूंत हे जर अशें जर मेळ्ळां जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां तशें अमेझींग. ताणें करतानाच सांगिल्लें की हॉटेल स्टायल तुमकां रेसिपी खावपाक मेळटली आनी परफेक्टली ही रेस्टॉरंट स्टायल रेसिपी आसा. थँक्यू. टू गूड.
नॉनव्हेज खाताना लोक नॉनव्हेज बरेच लागतात तांकां, पण व्हेज असले की आमकांच टेन्शन येता करता असताना आयज कितें करूया आयज कितें करूया अशें कितें डिफरंट कितें घरातली आणि नांवा प्रमाणें ह्या शाही आलू गोबी म्हणटात तशें शाही गोबी तेतून हांगासर जी ग्रेवी केल्या ती एक्चुली शाही प्रकारेच आसा. थिक ग्रेवी काजूची टेस्ट येता आनी तातूंत ताणें तो स्मोकी इफेक्ट दिल्लो. टू गुड. तांकां पळोवन तुमकां कळटलें ते कितले खुशी जाता ते खातना. ओके. आनी आतां कितें जालें आमचे हे घारगे टेस्ट करून पळोवपाचे. आमचे एक्चुली म्हाका जाय आशिल्लें शिकपाक आनी ताणें परफेक्ट म्हाका सांगलें की हांव घारगे शिकयतलें म्हणून. दुदी जशें म्हणटात आमी चडशें खावंक वचना, भुरग्यांक भाजी तर अजिबात आवडना दुदीची, पण भुरग्यांक जर तुमकां दुदी खावपाक दिवपाक जाय जाल्यार दिस इज द बेस्ट मेथड अशें दिसता. व्हेरी नायस. आणि हांव सगळ्या आवांनी सांगता की ब्रेड पिझ्झा हे दिवच्या पेक्षा मातशे त्रास काडून हे भुरग्यांक तुमी द्या, हेल्थाकय बरें आसा आनी आमचे पारंपारीक डीश हे फुडल्या पिढींक पावतली. आणि खरें म्हणल्यार त्रास म्हणटा त्रास अजिबात ना. इन्स्टंट अशी रेसिपी आसा, फक्त 1 वर ते दवरचें पडटा भितर तशें. खरेंच बरें दोन्ही रेसिपीज खरेंच खूब रुचीक परफेक्ट. आणि अशें म्हणटात की गव्हाच्या काळजा पर्यंत वचपाचो जागो हे आसता वाट म्हणटा ती जेवणांतल्यान. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता कितले हॅपी दिसतात ते. ओके. अशेंच हॅपी रावात. आणि आमच्यो आयच्यो रेसिपीज ज्यो आसा खरेंच तुमी मुद्दम करून पळयात. करण्यासारक्यो रेसिपीज आसा आनी तुमकां ह्यो कश्यो लागल्यो त्यो आमकां मुद्दम कळयात. परत एक फावटी तुमकां मना पासून देव बरें करूं. तुमी इतलो वेळ काडलो आनी ह्यो रेसिपीज दाखयल्यो. तूं तुजें बिझनस हांगा स्टार्ट केल्यास तूं किचनांतल्यानूच खुबशे लोकां पर्यंत पावता. आनी डेफिनेटली तुजी रेसिपी इतल्यो म्हणजे टेस्ट आसा सगळ्यांकूच ते आवडटल्यो. तुका तुज्या करियर आनी तुज्या ह्या बिझनसा खातीर ऑल द बेस्ट. परत मेळया फुडल्या भागान अश्योच वेगळ्यो कांयतरी रेसिपीज घेवन. तोपर्यंत पळयत रावा स्वादाचो वाद. देव बरें करूं. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आमच्या फूल सतराच्या वतीनी हांव तुमचे खूब आभार मानता. म्हाका खूब आयज बरें दिसलें आनी म्हाजी फ्रेंड उत्तरा तेणी तुमचे हे करून दिली, वळख करून दिली आनी हांव म्हाजें नांव आज तुमच्या पर्यंत आयलें. म्हणून हांव सगळ्या टिमीच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता.